मान घेऊया. या दिवसांनी आम्ही 40-30 पिराची शाळा चाललो. जिमसांमध्ये चित्या केले, उपास केले, मागणी केली आणि यापूर्वी दोडमोड करून या पासनाची पूर्वी आयच्या दिसान मोडा बाबाच्या समोर होता. पासनाचो काळ सुरू झाला, पिराचिताचो काळ संपलो. तो सगळे वाईट आणि आपल्या जिवितांतले सोडून घेवंक जाय. जेजूच्या जीवनपणात आमी नवी उत्साह जावंक जाय आनी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. जरी तर आमच्या जिविताची बदलणी जायना जाल्यार हे परबेक अर्थ ना. देखून नव्या जिविताक वेग मारूया आनी आमचें तियाग जेजून आमचे सवय केले आनी आमी वर्ताव दितले स्वर्गाच्या राज्याचे दिशेन आमची पावलां मारूया. दुसरे संवतीक सोडवणेची खबर परगटुया. पवित्र स्नान दिसांता ही बरी खबर परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. जशें फातर कुशीक हाडलेली तांकां मेळ्ळी, इतली फातर व्हडली आसली तरी आसतना ती कुशीक हाडलेली तांकां मेळ्ळी. जेजू आमचे पासत वचतलो देवान पुनर्जीवन जालो आनी मरणाचो फातर दुखलो म्हणून सोडवणां खावची केली. तरी सोडवणां जर केलो जाल्यार ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक सोडवणेचे वाटे वेल्यान आमी चलूंक वचूंक आनी दुसऱ्यांकूय हे वाटेर हाडूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमच्या आपणेक सिखावया आनी सोडवणेची खबर परगटुया. जणें आपल्या आपण्या आमकां देवान दिल्लें आसा, ह्या आपण्या प्रमाणे ह्या आपण्या सोदता तसलें जिवीत जियोन ही सोडवण सगळ्या मनशांक परगट करुया. तिसरे सुवातेर सोडवणेची आख्यार जावया. जेजू आमकां सोडवणेची आख्यार जालो. आयज होच जेजू आमकां पसतलेल्या मनशा कडेन निराशेपणान जियेतल्यान, गुलामपणान जियेतल्यान, गरीबांक दुखण्याक कोणी भोगतेल्यान सोडवणेची आख्यार जावंक आपयता. तरी सोडवणेची आख्यार जातल्या जाल्यार गरज आसा आमच्या जिवितांत वायट जिविताचो फातर आमी दुखलून आमचें जिवीत दुसऱ्याक उक्तें करूंक आपयता. आमचें तशें दुसऱ्याच्या जिवितांतल्या निराशेपणाचो फातर दुखलून वर्माशान उठूंक आमकां दिता. देवाचो फातर दुखलून विस्वासान पावलां मारूंक आमकां आपणें दिता. आपसुवार्थीपणाचो फातर काडून दुसऱ्याचे बरेपणा खातीर वावूंक आमकां जबाबदारी फावो करता. रागाचो फातर दुखलून मोगाळ जावंक आमकां पाठयता. अशें जेजूवाचें दुसऱ्याक सोडवणेचें आख्यार जावंक आमकां आनी दुसऱ्याक सोडवूंक जोडून घेवया. तर जेजूचें पुनर्जीवनपण म्हटल्यार आमच्या जिवितांत जेजू पुनर्जीवन जावंक जाय, जेजू जिवंक जावंक जाय. आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय म्हटल्यार ताची शीस. तर आमी जिवन जेजूक आमच्या नव्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक जाय. बरेंच करून ह्या पासकाच्या काळांत आमकां जेजू आमचें सगळें जिवन जावं आनी जेजू आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या मनशाची सोडवण करून आमकांय सगळ्यांतल्यान सोडवणेची आख्यार जावंक आपयता. तर आमी सोडवणेची आख्यार जावया. जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या दोशांक आदाराक आघाताक पावता तेन्ना आमी दुसऱ्याक सोडटा दिता, दुसऱ्याक आमी सोडयता, दुसऱ्याची आमी सोडवण करता म्हणून परतून घेवया. तर आमची नवी जिवीत पासकाची परब म्हटल्यार आत्मेसान परतून वचप. तशें भाशेन पोरणे सोडून नवें जिवीत जियोप. खरेंच आमचें जणें सगळें घडोवन येवंक. जिवन जेजू आमी आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय करुया. खरेंच करून ह्या वयल्यान आमच्या जणेकल्या खातीर आमी मागुया. जणेकल्या सगळें जेजू जिवन जावंक जाय आनी जिवन जेजूचो रूप
Dia tak maui sebagai pembawa dia tak Kris Raci Tornya Solebusia Kris Berusa Krista Ci Sorbo Berusa Krista Sorbo Berusa Krista Ci Boksare Berusa Krista Ci Shanti Berusa Ekspon Jiwo Jesu Kami Amca Civitannya Korup तिसरो भाग पवित्र स्थानाचो सेवादो आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं जेजूच्या बरोचवरपणाचे भागीदार आमी जाल्या हेच खातीर क्रिस्तांवपणाच्या पयल्याच काळांत पास्काचे राती 9 दिसांक पवित्र स्थान दिताले आयचे रातीचो आत्मो सेवादो पवित्र स्थानाचे तयारेचो सेवादो ह्या भागांत आमी 7 भक्तांची मोजत मागतले उदकाचे आशीर्वाद घालतले आनी पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो करतले 7 भक्तांची मोजत मागून उदकाची तुस्त करून यात्नीक आशीर्वाद घालतलो आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन यात्नीक विचारतल्या प्रस्नाक जबाब दिवन आमी आमचो भावार्थ भरगडटले एके वाटेन सैतानाक पाठ करतले आनी दुसरे वाटेन आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो नव्यान करतले त्या उपरांत यात्नीक आमचे पवित्र केल्ला उदकाचो शिवोर मारतलो आनी इतल्यान हो भाग सोंपतलो पवित्र स्थान घेवंक कोण ना जाल्यार आनी चोरीचेरूय आशीर्वाद दिवची गरज ना जाल्यार प्रार्थना मळा सोडून रोखडीच उदकाचेर आशीर्वाद घालची रीत आमी समोरता प्रितेच्या बाबा भयणीनो आमच्या पवित्र स्थानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचे शिवण पडटलो त्या उदकाचेर आशीर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया आमकां तो नवीन करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावून तोच आमकां करपाक दिवं सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा एवो पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता ओजापांनी तुवें आमकां रोचल्याय आनी अदीक व्हड ओजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय आजो आमी हे जागरणी निर्वाशी काळजान उगडास करता तर कोणवाडायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळीचो उपाय कसो तुवें उदक रोचलाय कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे पोळचेर तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरड्यान तिची तान भागयली उदका वरवीं तूं मुच्यापणे नवो कोरा कोचो आसलोय म्हूण प्रमादांनी परगटलें शेगीत जेजून जोड्डा न्हंय पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्ल्या आमचे सोय पुनर जल्माच्या नाडान तुवें नवें केलें देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्थानाचो उगडास जावंदी आनी 5 पलमे समयार पवित्र स्थान घेतलेल्या आमच्या बाबा भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळूंक दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आतां आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बासावण्यो आमी करतल्या पास्काचे वाटेक वाट पेटोवन उबी रावन आमच्यो बासावण्यो आमी करुया
फ्रेडरिकच्या मुळीनो पास्ताच्या बुटावरवी जेजू सांगता नवे जिणेची चाव आमी दोरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां लेगी पिली ते पासत प्राचीन काळाची घडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सोयताना आनी ताच्या कामाक फाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करून उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात सोयतानाक तुमी पाठ करतात हो आनी सगळ्या ताच्या कामाक फाट करतात हो आनी सगळ्या ताच्या उलोवण्यांक पाठ करतात हो सोर पदवीधर देवा बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक तुमी सत मानतात न्हू जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार बरयतात चलवलो ताणें कोश मरण सोंसलें आनी ताका लेगी पिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात न्हू बापा आनी पुतांतान उचलल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात न्हू कातोलीक पवित्र सभेन भक्ताचो एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सत मानतात न्हू तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे भोगसणे आमकां दिला तो पदवीदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तान सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आता उदकाचो शेवट आमचेर आमी घेतलेलो
지금 제주도 애교 성len 남다 내가시 kurpa bon yang mamen yang mamungan बावड़े जी मांगे होते बावड़े जी मांगे किती वाटे येणार दोन्ही पुढाऱ्यांनी जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाची कुशलता आणि सोडवण्याची वैध खबर पोचीत वाटून आणि जेजूस दाखवले वाटे पोचीत चोरून बोलू ताका बाबाची कृपा मागूया. आमच्या राशी पुढाऱ्यांनी 2 दिवसात प्रमाणिकपणाचो रस्तो चोरून नीत आणि शांती शिकरावन सोमेताची राखण करून आणि पोचे गुन्हापणांनी सोडून तांकां बाबाचो आदार मागूया. आम्ही समजतानी जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाची कुशलताय समोरून एका दिसा पुनरुज्जीवनपणाचे भागीदार जावन सोडगी राज्यांत पावतली वाट दवरून आणि जेजूचे गोवाय कशे वावरून बाबाची कृपा आमकां मागूया. कोस्टोतल्या मनशांतला राखण आणि पेकोनी सेवा दिवल्या गोठाय आणि मरून गेलेल्या जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणात वाटून मेळून बाबा लागीं मागूया. बोमगाळ बापा ही आमची कांती मागणी जेजूच्या जीवनपणाची परमी सोम्याक तुजे मुखार दवरल्या सगळे आदले पातकी सोय सोडून दिवं नवे जिवीत कुशलतायेन जियो क्रिस्ती जिवीत कुशलतायेचें जिवीत We are Eastern people. Jesus is the reason. तो आमचे जोडींतल्या सोयी जिवोवचा नव्या जिवितांत ताका आमच्या जिवितांत नवय दिवंक आमकां आयती करूं त्याच क्रिस्तांत आमच्या सोय्या वरवीं आमेन. तो बाबा दिनवासने बलिदानाचो सेवा दवर पास्काचे जागरणेचे मार्ग म्हटल्यार पवित्र जेवण जेजूचे पुनरुज्जीवनपण आनी पवित्र स्थानाचो संस्कार हाचे मदें संबंद आसा. आमच्या पवित्र स्थाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेल्या आनी ताचे बरोबर आमी पुनरुज्जीवन जाल्या. ह्याचो त्या बाबाक भितर सत्कारा वेदीचे दान भेटून आमचे जिवीत बाबा भेटोवया.